Join Stella Academy, Goa's best coaching for IIT, JEE and medical exam preparation. Register today for Stellar Talent Search exam. Admissions are open for repeaters medical batch for NEET 2021. Will this policy take over administrative powers of government-aided school, charge school? This is the one. Second, I want to know what is the positive effect for the nursery students once policy is implemented. दोनूय कमिटीनी आपले रिपोर्ट्स जे आसा हे रिपोर्ट सबमिट केल्या आणि न्यू एड्युकेशन पॉलिसीच्या नुसार आम्ही आत्ताच परत एकदा त्याची रिव्ह्यू मिटींग घेतली हांवें आणि त्यांच्या दोन्ही कमिटीनी रिपोर्ट्स टेम्पररी सबमिट केलो. त्या रिपोर्टाच्या नुसार न्यू एड्युकेशन पॉलिसीक बेजीक जे फावंडेशन कोर्स सुरू करपाचो जो आसा म्हणजे जेका आमी 3 ते 5 वर्सां आमी तसो पळोवंक वचत जाल्यार आमी सगळ्या इन्स्टिट्यूट आसा तांच्या कडल्यान रिपोर्ट मागय म्हटला आमकां फावंडेशन कोर्स हो इनिशियल स्टेजीचेर सुरू करपाचो आसा. स्पीकर सर, कोणाचीच कसलीच एडमिनिस्ट्रेटीव पावर आमी घेयना. सगळ्या स्कुलाची जी चलता त्याच धर्तीचेर हाज्याय फुडली जी आमी न्यू एड्युकेशन पॉलिसी इम्प्लिमेंट केल्या उपरांत चलतली. डायसेशन सोसायटी आसूनी किंवा खंयची बाकीच्यो सोसायटीज आसूनी. मायनॉरिटी स्कुल्सांत तूं तांकां एडवांटेज दितलो ओ ना हो तूं कितको दितलो? You will have a report, no doubt about it. But how will you protect the interest of minority schools when this act is come? तो जे म्हणटा खंयच्यो जर पावर आमच्या डिपार्टमेंटान घेतल्या काही म्हाका इन्फॉर्मेशन हांवें डिपार्टमेंटा कडल्यान घेतला त्या प्रमाणे काही स्कूल डिपार्टमेंटाच्या अगेन्स्ट कोर्टात गेल्ले. ते मॅटर्स पेंडींग आसा. फाटल्या क्लस्टर्सचो इशू बेसिकली क्लस्टर्स आहा. क्लस्टर्स इज एन इशू. तेय बी म्हणजे त्यांचो विलिंगनेस घेवन त्यांच्या कडेन इन्फ्रास्ट्रक्चर आसा त्यांच्या कडेन जे ऑलरेडी स्टुडंट्स आसा हांगासल्यान आमी बेजीक क्लस्टर हाजो फुडें विचार जो आसा पळय न्ही सगळ्यांक कॉन्फिडन्सान घेवन जातलो. कोणाचोच जो आसा पळय न्ही खंयचेच म्हणजे स्कूल बंद उडोवपाचे खंयचे हायर सेकंडरी बंद उडोवपाचो सरकाराचो विचार तसो ना. मुख्यमंत्र्याक खबर आसा मराठी आणि कोंकणी शाळा चलता आणि ह्या हातूंत प्रायमरी लेवला भुरगीं आसा तांकां तुमी 400 रुपया दिताले काय कितें पर ते आतां कित्याक मेळना हेंय आमकां कळूं दी. हे बंद जाल्या आणि ते तुमी केन्ना चालू करतले? तुम्ही 400 रुपीज जे आमी कट केला म्हणजे एक्चुअली कितें जाला ते पुराय वर्सा खातीर पॅन्डेमिकान ते उरल्या कट करून तांकां लंप सम जशी ग्रँट दिताली तशीच दी म्हटल्यार ती स्कीम डिझायन केल्या. फक्त त्या खातीर तांकां 400 रुपीजच्या ऐवजी पर स्टुडंट्सच्या ऐवजी आमी जी स्कुलां जे आमी 400 रुपीज के स्कुलांक आमी त्या ग्रँटान म्हणजे तांकां मेंटेनन्स ग्रँट आनी टिचर ह्या दोनूय हितूर कन्वर्ट केला. कारण तांकांय बी ते कितले भुरगे जाले ते बरोवन रिपोर्ट धाड हे धाड आनी ते एटेंडन्स धाड हे सगळे वर्सभराच्यो कटकटी आशिल्ल्यो. त्या खातीर कंपॅरिजन करून तांकां जे आसा ती ग्रँट ही वांगडा दिवपाक लायल्या. फाटल्या वर्साची जी उरल्या ओके त्या खातीर ती ग्रँट जी आसा ती दिली वयतली.